भुरग्यानो नमस्कार. आयज आमी कोंकणी व्याकरण शिकया. नामाच्यो जाती. पयल्या पाठांत आमी नाम म्हणल्यार कितें तें समजून घेतला. आतां नामाच्यो जाती समजून घेवया. सगळ्यात पयली जात नाम. जात नाम म्हणजे कॉमन नाउन. आतां ही वाक्यां पळोवया. वाक्येक तूं म्हाका पुस्तक दिवशी. पुस्तक जात नाम. भुरगे खेळटात. भुरगे जात नाम. तो दोंगर खूब उंच आसा. दोंगर जात नाम. एक ल्हानसो गांव आसा. गांव जात नाम. जे नांव एके जातींतल्या सगळ्या जिवांक वा वस्तूक लागता तें जात नाम. आतां आमी विशेश नामां पळोवया. विशेश नाम म्हणल्यार प्रॉपर नाउन. एक भारत म्हजो देश. भारत हे विशेश नाम. सांगे तालुको खूब व्हड. सांगे विशेष नाम. उमेश नामनेचो दोतोर. उमेश विशेष नाम. जून म्हयन्यांत पावस पडटा. जून विशेष नाम. जुवारी हे एके न्हंयचें नांव. जुवारी विशेष नाम. वयली ही नामां खंयचे एके वस्तूक, जिवाक वा जाग्याक लागतात. खास वा विशेष नांवांक विशेष नाम म्हणटात, म्हणजेच प्रॉपर नाउन अशें म्हणटात. आतां रास नाम पळोवया, म्हणजे कलेक्टिव्ह नाउन. एक शाळेच्या मैदानार गर्दी आसली. गर्दी हे रास नाम. काल शेतात सवण्याचे भिरे आसले. भिरे रास नाम. खो खो मॅचींत आमचो पंगड जिखलो. पंगड रास नाम. म्हाका फुलाचो तुरो जाय. तुरो रास नाम. जे नाम आमकां मनीस, जीव वा जिनस हांचो पुंजो सुचयता तें रास नाम. पुंजो म्हणल्यार कलेक्शन. एका बरोबर, एका परस चड. देखून गर्दी, तुरो, पंगड, भिरे ही रास नामां. आतां भाव नांव. भाव नांव म्हणजे अब्स्ट्रॅक्ट नांव. वाक्येक हांगा नितळ उदक व्हांवता. नितळ भाव नांव. एक ल्हानसो गांव आसलो. ल्हानसो भाव नांव. आमी मुयांची देख घेवंक जाय. देख भाव नांव. तुमकां पळोवन म्हाका खोशी जाता. खोशी भाव नांव. जे नाम आमकां जीव, जिनस वा भाव हांची जाणविकाय करून दिता तें भाव नांव. देखून नितळ, ल्हानसो, खोशी, देख ही भाव नामां. नामाच्यो 4 जाती आमी शिकली. पयले जात नाम म्हणल्यार कॉमन नाउन. उतरां वाघ, गाडी, पुस्तक. दुसरे विशेष नाम वा खास नाम म्हणजे प्रॉपर नाउन. बायबल, भारत, राम ही खास नामां. तिसरे रास नाम. सैन्य, टोळी, मळ ही रास नामां. चौथे भाव नांव. गोडसाण, भूक, भय ही भाव नामां. धन्यवाद भुरग्यानो.